क्षेत्राविषयी लोकांक भियेतात राजकीय नेते, पर्यावरणवादी क्लॉड आल्वारिसाचो आरोप. वाघ वाठार अधिसूचित करपा खातीर सरकार मागतले मुजतवाड. न्यायालयाच्या निर्णया कडेन लोकांचे लक्ष. वाठार अधिसूचित जालो ना जाल्यार करतले आंदोलन. काँग्रेसीची शिटकावणी. गोवा टॅक्सी ॲपाक ना कोणाचोच विरोध. टॅक्सीकारांनी खंयच्याच दबावा बगर आपणावचो टॅक्सी ॲप, म्हणटा मंत्री रोहन खंवटे. विधानसभेत आश्वासन दिवनूय कित्याक जाली ना पगार वाड, विचारतात बालरथ कर्मचारी. उतर पाळात ना जाल्यार परतून देंवतले रस्त्यार, दिल्या शिटकावणी. भात पिकाच्या अनुदानाविषयी शेतकी मंत्रीच काचाबूल. कसले ₹2 विचारता शेतकी मंत्री रवी नाईक. समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान दिलो न्हयकार. कायदो करप न्ही न्यायालयाचो अधिकार. 3 विरुद्ध 2 मतांनी भायर मारली याचिका. आता खबरो विस्तारांत. केंद्र सरकाराच्या मसुदेच्या अधिसुचोवणेन पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हणून 99 गांव वळेरेंत आसात. तातूंतले 40 गांव पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान काडून उडोवचे अशी मागणी आमी केंद्र सरकारा कडेन केल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केल्या. Since from 2019, 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हे पयलींचो तेंचो प्रपोजल आशिल्लो आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कॉन्टिग्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येयल्ली, दुसरी हायट आनी तिसरी स्पिसीस, हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून. तें सगळें कन्सिडर करून हांव तेन्ना हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो, ताच्या पयलीं सगळें तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरले एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो. पूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें आहा, गाडगीळ रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्ली आनी तेच्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेजे त्यो क्रायटेरिया आसतना आनीक 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो, बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्या सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर सगळ्याची गरज आसता. बट तितून जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तितूंतल्यान खंयचेंच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल ते बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा, दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग, त्यांनी इवन दो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बी ना पयलीं अशा सारकेल्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत अशा दिसा आमी तांकां रिक्वेस्ट केला हें सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा तो करचो. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविशीं भिवपाची कसलीच गरज नाशिल्ल्याचो दावो पर्यावरणवादी क्लॉड आल्वारिसान केला. संवेदनशील क्षेत्रांत आशिल्ल्या लोकांक तांची घरां दुरुस्त करूं येतात वा नवीन बांदूं येतात अशें तांचें म्हणणें. फकत सैमाचेर आवड हाडपी रेड श्रेणींतले उद्देग मात तुमकां ह्या वाठारांत हाडपाक मेळचे नात. पूण गोंयांतले कांय राजकीय नेते संवेदनशील क्षेत्रा विशीं बेश्टेच लोकांक चाळून घालपाचें काम करता असो आरोपूय ताणें केला. पळयात ताचें म्हणणें. जावनय गोंयचे राजकारणी दे शूड हॅव बीन हॅपी. ते 2000 लोकांक 1500 लोकांक घेवन येवन ते बोवाळ करतात. वॉट इज द रिजन? नो गोंयचे राजकारण दे आर ओनली गॉट वन इंटरेस्ट, ते सगळे बिझनेसमॅन. हय, आता हो जमीन प्रोटेक्ट जालो आणि लोकांच्या हातीन परत गेले जमीन
मागीर तांकां दूड करपाचो हे ऑपॉर्च्युनिटीज खंय ओके ओके तांकां मायनींग जाय कित्याक म्हण मायनींग असलें तर तांकां ट्रान्सपोर्ट मेळटले करेक्ट करेक्ट आनी तांकां व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज जाय कित्याक इंडस्ट्री जाल्यार मागीर तांकां हे आनीक कमिशन मेळटलें तांकां वेदांता जाय तांकां हे जाय तांकां JSW जाय तांकां हे सगळे कंपन्यो जाय कित्याक म्हण व्हडले व्हडले कंपनी आसतना तांकां सो ह्या पॉलिटिशियनाक वेस्टेड इंटरेस्ट आसा होय. म्हणून त्या लोकांक फट सांगतात इज इट ट्रू दिस इज कंप्लीट आतां सुभाष फळदेसान कितें म्हणलां हय ते कंप्लीट 100% 200% फटींग की हो रिपोर्ट कितें आसता लोकांक अजून खबर ना फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हणून ते आयकतात. रस्त्यार आयकतात रस्त्यार येयले व्हडले संख्येन आयल्यात एक म्हत्वाची गजाल लक्षात दवरात कस्तुरी रंगन अहवाल जो सरकारान स्विकारला केंद्र सरकारान स्विकारला तो सुद्दां गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाक थंयचे जे पळय इको सेन्सिटिव्हनेस आसा ते सांबाळून दवरपाक प्रतिसाद दिता ते सांबाळून दवरपाचो आग्रह धरता आनी तातूंत भितर लोकांक जमनी विकपाक जमनी घरां वाडोवपाक सगळे अधिकार आहा अशे परिस्थितींत लोकांनी वयल्यान खुश जावपाक जाय आनी तांकां इंडस्ट्री करूंक जाता ओ. 1 किलोमिटर झोन तांकां इंडस्ट्रीज करूंक जातात ओके तांकां एक हें पळयात हें सामकी म्हत्वाची गजाल फूल 1 किलोमिटर झोनान हय तांकां प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज घातला मायनींग आनी सॉ हय मिल ते सांगल तुवें हय आनी मागीर रेग्युलेटेड एक्टिविटीज तांकां कितें करूंक जाता म्हूण सगळें दिलां सगळें व्हडलो लिस्ट दिला ओके ओके including ending with organic farming, agriculture, horticulture, rainwater harvesting, green technology. Tiger Reserve आयलो तर तो एंटायर बफर झोनाक तांकांच मेळ्ळो सामकें लोकांकच फायदो जातलो भायरचो लोक तांकां येवंक भितर येवंक दिना यू Exact. कॅनॉट बाय लँड इन द वायल्ड लायफ सँक्चुरी लँड इज स्टक फॉर यू Exactly. ओनली यू कॅन टेक एडवांटेज दुसरे सारकें, म्हणजे स्थानिक लोकांक- राणे म्हणटात तांकां नेगेटीव म्हूण आनी फळदेसाय म्हणटा तांकां नेगेटीव सो हें सामकें एक म्हत्वाची गजाल परत परत आमी तांकां सांगतात ती अशी आमी सगळे की फावल्यान लोकांक पडटले. सेन्सिटीव एरिया करप हे लोकांक फायदेशीर लोकांनी थंय रावपाक जाय लोकांनी ताचो फायदो घेवपाक जाय आनी सेन्सिटीव झोन करतकीर लोकांक ताचो चड फायदो मेळटलो म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार करात म्हूण उच्च न्यायालयान सांगला मजगती सरकार आनी रानजीव महामंडळाक गोंयांत वाघ वाठार नाका दुसरे वटेन म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या वाघ संरक्षीत वाठारा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता सरकार हे विशीं ठोस निर्णय घेवचे पयलीं उच्च न्यायालया कडेन मुजत वाड मागपाचें आसा पूण हे सगळे फाटभुंयेर मुख्य विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार म्हूण जाहीर केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या जर तर हे गोंय सरकार जर तर ह्या नवरात्रीच्या 9 दिसां भितर जर तर करना जाल्यार काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आंदोलन करतले म्हाका दिसता जर तर टायगर रिजर्व जायत जाल्यार दॅट वील हेल्प अस टू सेव अवर रिवर म्हादय सो फॉरेस्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री जर तर खरेंच जर तर म्हादय वाचोवपाक सोदतात जाल्यार तांणी टायगर रिजर्व हो डिक्लेअर करचो हे इनिशिएट केल्ले आमच्या काँग्रेसीचे जेन्ना सरकार आशिल्लें तेन्ना मोदी हाजें क्रेडीट घेवपाक शकना आनी जर तर आमची म्हादय रिवर म्हादय जर तर वाचता आनी टायगर रिजर्व जाता कोणाक क्रेडीट जाय तें घेवनी आमचो काँग्रेस पक्षाचो इंट्रस्ट ही आमकां आमचें गोंय राखपाक जाय थंयचे जे लोक आसा तांचे स्थानीक लोकांचे लँड रायट्स थंयचे हॅबिटेशन प्रोटेक्ट करपाचें आनी आमची रिवर म्हादय वाचोवपाचो हो आमचो मेन हेतू आसा सो तें समज जर तर जाता आनी कोणी क्रेडीट घेता घेवं आमकां ताचेर फरक पडना वाघ संरक्षीत वाठारा विशीं गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगवान सांगलें वाघ संरक्षीत वाठारांत अभयारण्या प्रमाणूच तरतुदी आसात ताचेर सरकार काम करता पूण निमणे कडेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर सगळें निबून आशिल्ल्याचें देविदास पांगम सांगता की हायकोर्टान एक एप्लिकेशन फायल करचें पडटलें एक्सटेंशन दी म्हणून आमकां कित्याक 24 तारखेक आमचो टायम सोंपता 24 तारखे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाचें अशी ऑर्डर आसा ती ताका लागून एक एप्लिकेशन घालपाचें म्हणून अशें हांवें सरकाराक ओपिनियन दिल्लें आसा आनी तें एप्लिकेशन जर फायल करपाचें जालें जाल्यार तें 1 आठवड्या भितर फायल करचें पडटलें सी सुप्रीम कोर्ट हॅज इशूड नोटिसीस टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट बेजिकली सुप्रीम कोर्ट कितें डिसायड करता ताजेरूच हें सगळें डिपेंड आसा सो आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची वाट पळोवची पडटली केन्ना हियरींग कशें केन्ना जातलें तें त्या अल्टिमेटली इट वील डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसिडींग्स एक्सटेंशन मागपाक अशें एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसा सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या दुसरो मुद्दो असो आसा
की हे नोटिफिकेशन काडच्या पयलीं थोड्यो ज्यो गोश्टी करपाच्यो आसा ते फॉरेस्ट ड्वेलर्सांचे रायट सेटल करपाचे आसा ह्यो गोश्टी सुरू आसा आनी ताका लागून थोडो टायम लागतलो. अश्यो गोश्टी आसा ताका लागून इमिजिएटली नोटिफाय करपाची कांय गरज ना आनी नोटिफाय करूना सुद्दां जाल्यार कांय व्हडलोसो फरक पडचो ना इमिजिएटली, कित्याक जितले स्टेप्स घेवंक जाय. कित्याक हे जे टायगर रिजर्व जे डिक्लेअर करपाचे आसा पळय, जे आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्योच एरिया टायगर रिजर्व जावपाच्यो आसा. जो जितली रिस्ट्रिक्शनां वायल्ड लायफ सँच्युरीन आसा पळय तीच रिस्ट्रिक्शनां टायगर रिजर्वान आसा आनी ती इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या सरकारान फूल काम केल्लें आसा. नव्यो ऑर्डरी काडल्यो आसा, थंय स्टेप्स कितें घेवपाचें आसा, प्रोटेक्शन कितें घेवपाचें आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरी ते सगळे सरकार घेवपाचें चालू आसा. फुडलो प्रश्न असो एक हायकोर्टान म्हणलें कितें एनक्रोचमेंट बी कितें जाल्लें आसा काय, ताजेर आमचे कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सरकाराचें आसा आनी एनक्रोचमेंट कांयच जाल्लें ना. ते म्हणजे आनी परत आतां हायकोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत सरकारान नव्यो ऑर्डरी काडल्या ती कशी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाची, वायल्ड लायफ जे सँच्युरीज आसा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें, तांची केअर कशी घेवपाची, ह्या बाबतींतले जे प्रोटोकॉल आसा तो सगळो सारको सरकारान परत आनी सुरळीत केल्लो आसा आनी त्या बाबतींत कसलेच हयगय जावची ना. त्या ग्रावंडाचेर आमी हे एक्सटेन्शन मागतले. सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाक स्थगिती दिवपाक पयलींच न्हयकार दिला. आता राज्य सरकार फुडल्या कांय दिसां भितर उच्च न्यायालयात मुजतवाड मागतले. ताचेर न्यायालय कितें निर्णय दिता हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर फोंडेच्या खेळा संकुलांत 29 ऑक्टोबराच्यान खेळ जातले. ते खातीर ह्या खेळा संकुलाचें काम 26 तारखेमेरेन त्या जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडीन दिली. बुधवारा सकाळी खेळा संकुलाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. फोंडा जो आर्चरी जो गेम जी आसा ती गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या पटांगणाचेर आमी खेळोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी त्या संदर्भात ताची पूर्व तयारी कशी जाता ते सगळे आमचे वेन्यू कमांडंट जे आसात, असिस्टंट वेन्यू कमांडंट, माय ऑल PWD इलेक्ट्रिसिटी टीम विथ द ओव्हरलेस टीम, ACT टीम, हे सगळे काही गोष्टी हांगा उपस्थित आसात. ज्यो काही बारीक बारीक सुद्दां जर काही गोष्टी कमी उरपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचे हे इन्स्पेक्शन आसा. ऑन द स्पॉट येवन कांय जावपाना. फाल्यां सगळे पावसाळ्याचो, कारण दीस इज अ ओपन डोर गेम, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे आमचे जर्मन हँगर्स म्हणू नाकात किंवा VIP लॉन्जीस म्हणू नाकात, एथलीट लॉन्ज म्हणू नाकात, त्यांचे चेंजिंग रूम म्हणू नाकात, ह्यो सगळे काही गोष्टी अरेंजमेंट हांगसर जाल्ले आसात. ह्या वेन्यू जो आसा हो वेन्यू बाय 26th लेट इन द इव्हिनिंग हो कंप्लीट फॉर द शो रेडी जातलो. ते दिसा आमचे वेन्यू कमांडंट एडिशनल कलेक्टर ते ट्रायल अँड रन हे घेतले. तातूंत भितर सुद्दां जर कितें जर उरलें आसत जाल्यार आमचे कडेन 48 आवर्साचो ब्रिदींग स्पेस आसा. त्या स्पेसा भितर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करतले. बट वी ऑल आर सेट टू होस्ट द 37 नॅशनल गेम्स इन अ व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक वे. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे एंटायर टीम जे आसा, यू हॅव बीन मायट बी सेईंग सर, आमी सकाळच्यान आज आमचे हे इन्स्पेक्शन सुरू केल्ले आसात. आता 8 जाल्ले आसात. माय एव्हरी ऑफिसर्स इज कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अँड एव्हरी वन अँड दे आर डेडिकेटली. एक्चुअली दिस इज अ टीम वर्क and the teamwork and coordination कशें आसा, though they are from the different department, this is the only organization where all can come together and take these games to the very greater height or the next level.
मंगळारा राती रेल्वेक आपटून बाणसाई कुडचडच्या संदीप भट ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले. कामा वयल्यान तो घरा येतालो तेन्ना रूळ क्रॉस करतना विरुद्ध दिकेन येवपी रेल्वेन ताका दिश्टी पडोंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जालो. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांव आसा कुडचड्यार रेल्वे स्टेशनाचेर आनी राती हांगा एक संदीप भट नांवाचो 56 वर्साचो दादलो आसा तो ट्रेनीक आपटोवन खंय तरी मरण येयल्लें आसा. म्हायती प्रमाणे हो संदीप जो आसा तो वास्को गाडी चलयतालो, कामाक आसलो. जेन्ना तो रातचो रुटिना प्रमाणे घरा येतालो जेन्ना खंय तरी ट्रेनींतल्यान देंवतना जे टायल्स आसा क्रॉसींग करपा खातीर तेन्ना तो क्रॉसींग करतना ट्रेन खंय तरी दिसलें न कारणान तो ट्रेनीक आपटलो आनी ताका मरण पावलें. ट्रेन जेन्ना मुखार गेली तेन्ना कितें तरी आपटला अशें जे ड्रायव्हर आसा तेणी इन्फॉर्मेशन रेल्वे स्टेशनाचेर दिल्ली कारणान ते रेल्वे स्टेशनार पोलीस या अधिकारी आसा तेणी वचून चॅक केल्ले. ताका कांय हालचाली न जाल्ले कारणान ताका खंय तरी मृत घोशीत केलो आनी बॉडी जी आसा ती रातीच रेल्वे स्टेशनाचेर दवरली आनी आयज सकाळी 108 घालून ताका खंय तरी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. गोवा टॅक्सी ॲपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण कांय टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दुबाव ह्या ॲपा बद्दल आसात. ते आमी पयस केल्यात आनी फुडें कितेंय दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करतले देखून ह्या ॲपाचो विरोध करचो न्ही. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. जर खंयच्या पर्यटकांची पिडणूक जाता जायत आसत तो पर्यटक ह्या ॲपा वरवीं कागाळ करपाक शकता. तंत्रगिन्यानान भरिल्लो हो ॲप आसा देखून ह्या ॲपाक सगळ्यांनी येवकार दिवचो अशें मंत्री रोहन खंवटेन आवाहन केलां. आज गोवा टॅक्सी मडगांव चालू केल्लो आसा. खंयची नवी गजाल आसतना ड्रायव्हर भाव आसता, टॅक्सीवालो भाव आसता ताका थोडे आपले तकलेन मनान आसतात. आयदर कोणें सांगिल्लें आसतना स्वताच आपल्याक तकलेन आसता बाय अशें जाल्यार वायट जाल्यार कितें जातलें. जेन्ना बाबान ऑलरेडी तांकां उतर दिलां आनी तांचें हांगाचें अस्तित्व तेन्ना थंयच्यानूच तयार जालें आनी आज सरकार म्हणून आमी बरोबर रावन तांकां हेल्प करूंक सोदता जाल्यार आमी फक्त मागला टॅक्नॉलॉजीचो प्लॅटफॉर्म घेयात आणि हो ॲप तुमचो प्रायवेटवाल्याचो नाही, सरकारान तयार केला तुमकां दिला तुम्ही म्हणून चलयात. तांचे ग्रिव्हन्सीस कितें आसा समजून घेतले. 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर बाबा जेन्ना मिटींग परत मागयता तेन्ना आमची टीम घेवन परत उलोवन तांचे कितें विशय आसा चर्चा आसा तर तेन्ना करतले. सगळ्यांनी आतां रजिस्टर जावन इमिजिएटली 104 गाडयो स्टार्ट करतात सांगले. दोन्ही कावंटर मिटींग मेड बाय द ॲप आनी 1.5 म्हयन्यान जेन्ना मेळटले तेन्ना तांचे बाकीचे आनी कितें ताका इम्प्रुवमेंटाक विशय जाय जे बरें आनी करपाक तांकां दिसता तांचे खातीर ते सगळें बरें आसा जाल्यार बाबा बरोबर बसून वी वील थिंक ऑफ. ऑल गोवा बालरथ युनियनान पगार वाड जावची म्हूण फाटले फावट विधानसभेन मागणी केल्ली जाल्यार पगार वाड करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. पूण आजून पगार वाड जाल्ली ना. आश्वासन पुराय जालें ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान दिल्या. तशेंच मडगांव नवेली हायस्कुलाच्या बालरथ कामगारांक काडला तांकां बेगोबेग परत घेवचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आणि तितून सगळे तुम्ही हे मेन्शन करा. आमकां एक जॉईंट मिटींग तरी आपयात. एक डायरेक्टर आमचे सीएमा बरोबर आमची एक जॉईंट मिटींग तरी जावची जेणे करून ह्या प्रश्नांक सुटावो जातलो आणि एका बरे भशेन ही स्कीम फुडें चलतली. कारण ह्या स्किमी वयल्यान गोंयच्या तमाम भुरगे आसा तांकां हे बेनिफीट आसा. सो त्या खातीर हांव सरकारा कडेन हांव मागतां की आमचे भुरगे ड्युटी वेवस्थीत करता. कितले पळय तांकां आतां एक्स्ट्रा ड्युटी इलेक्शन ड्युटी आसा, बाकीच्या स्पोर्ट्साचे आतां हे पळय नॅशनल गेम्साची ड्युटी येयल्ली आसा. ड्युटी आमी सारके करता पूण पयशे दिता आसतना पगार दिता आसतना तुमी तेंचे कित्याक तेंचे अन्याय जर तुमी फुलफील करना येता त्या असेंब्ली इलेक्शन आमी परत रस्त्यार सगळे येतले आणि जो पर्यंत आमकां रिटर्न आतां आमी फाटल्या फावट तुमच्या तोंडार ओवरऑलीच विश्वास दवरता न्ही. फायनली नाल्यार कशें जाता एक विश्वास म्हणून आसता तो आमी दवरून फुडें वता. लिगल तेन्ना तो प्रोसिजराचो पार्ट आसता म्हणून. सो आतां तुमी लिगल तुमकां सगळो इश्यू खबर आसा. लिगली कितें तें घेवन येयात आनी जाल्यारूच आमी मागीर फुडले आमचे ड्युटी आसा ते आमी करतले. नाल्यार सगळ्या स्कुलाचे ड्युटी आमी बालरथाच्यो बंद करून उडयतले. जे कितें सीएमान आमकां कमिटमेंट दिल्ले ते आमचे फुलफील जावंक ना. हेच्या नंतरूय आमी सीएमा कडेन मिटींग घेतली, डायरेक्टरा कडेन एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन मिटींग घेतली जाल्यार मेन इश्यू आज कसो आसा. आज आमचे रस्त्यार येवपाचें आनी एक मुख्य कारण म्हटल्यार नावेले मडगांव नावेले जे रोजरी स्कूल आसा थंयचे आमचे 2 ड्रायव्हर भावांक ह्या वर्सा ह्या एकाडेमीक इयराक तांकां काडून उडयले. गेली 11 वर्सां ते थंय आपली सर्वीस दिता पूण अचानक तांकां ह्या वर्सा काडून उडयले. तेजें रिजन म्हटल्यार अशें आमकां आयकूंक आयलां की थंय आतां मॅनेजमेंटूय नवो प्रिंसिपल कोण नवो आयला आनी ताका
ह्या ड्रायव्हरांनी हांकां कितें तरी मिसयूज करताले तेंचो म्हणजे कशें आसा थंय करप्शन चलता आनी हे थंय सपोर्ट करना म्हणून हांकां काडून उडयले. भाताच्या पिकावळीचेर 100 रुपया अनुदान दिता म्हूण सांगून शेतकी खात्यान पोरू वर्सा फकत 2 रुपया दिले. हे बरोबर न्ही, इतले त्रास काडून आमी शेत रोयतात तेन्ना सरकारान आमकां फटोवचें न्हू अशें शेतकार सांगतात. जाल्यार दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या कोतान शेतकी खात्यान खंय 2 रुपया अनुदान दिलेच ना. शेतकी खाती कितें दिता ते आमी सगळे तेंचे सवलती ट्रेनींग दितात तेवूय सांगता तांकां आनी खूब ट्रेनिंगाक पयलींचे आतां ना पयलींचे आतां भुरगीं जे आसात स्वता म्हूण ट्रेनींग येता आमचे ट्रेनींग घेतात आनी ताका एक उमेद जाला लोकांचें कितें आसा की आमी आतां हें आसा पळय आमची जमनी आसा चड करून आमकां शेती हें दवरपाचें प्रिजर्व करून राखून दवरपाचें ताका लागून आमी सगळे प्रयत्न करतले लोकांचे म्हणून आसा. तुवें नांव कितें? कितें त्रास जाता तुमकां शेत रोयतना? शेत रोयता जायते त्रास जाताय न्हू. बायलां जाय ते बायल मानाय जाय आनी आमी शेत रोवन कितें आमगे पीक जालें ती जाल्यार आमकां एश सबसिडी घाल जाल्यार आमकां तूं पयलीं सांगताय ते इमके येतले मागीर लास्ट आमकां ते 2 रुपया दिताय आमकां लुकसाण. सर्वोच्च न्यायालयान समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला. समलिंगी लग्ना विशीं न्यायालय कायदो करपाक शकना. ते फकत अर्थ लावन तो चालीक लावंक शकतात. विशेष लग्न कायद्यांतल्या तरतुदींत बदल करपाक जाय काय नाका ते फकत संसद थारावंक शकता अशें सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी स्पश्ट केलां. Announce my directions. The first part of my directions are directions to obviate discrimination. Counsel for the petitioners and some counsel for the respondents advanced extensive submissions on the various forms of violence and discrimination that society and the state machinery inflict upon the queer community, and especially queer couples. This has been discussed in detail in the prefatory part of the judgment. Counsel sought directions to obviate such violence and discrimination. Now my directions. A. The union government, state governments, and governments of union territories are directed to 1. Ensure that the queer community is not discriminated against because of their gender identity or sexual orientation. 2. Ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community which are available to the public. 3. Take steps to sensitize the public about queer identity, including that it is natural and not a mental disorder. 4. Establish hotline numbers that the queer community can contact when they face harassment and violence in any form. 5. Establish and publicize the availability of safe houses or Garima Grahs in all districts to provide shelter to members of the queer community who are facing violence or discrimination. 6. Ensure that treatments offered by doctors or other persons which aim to change gender identity or sexual orientation are seized with immediate effect. 7. Ensure that intersex children are not forced to undergo operations with regard only to their sex, especially at an age when they are unable to fully comprehend and consent to such operations. 8. Recognize the self-identified gender of all persons, including transgender persons, hijras, and others, with socio-cultural identities in India as male, female, or third gender. There were 4 separate judgments today. The Chief Justice and Justice Call together elucidated a very important set of legal and jurisprudential principles. They said that the right to marriage is located in Article 21 and in various aspects of, there's no fundamental right to marriage, but aspects of the right to marriage are located in various parts of the Constitution, including Article 21, for example, which is the right to dignity. They also said, 3 judges said today, that if in a trans couple one identifies as male and one identifies as female, then that marriage is recognized by law. There is no bar to that marriage. There were very detailed observations given by the Chief Justice with regard to protections to be given to queer couples. And throughout the word queer has been used as inclusive of not just same-sex couples, but also trans couples. And this is very important because it includes non-binary people. The right of queer couples to adopt.
And this is something that was extremely important because they looked at the CARA guidelines and they found that a loving home is something that a queer couple can provide as much as any other couple, and they recognize that explicitly. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इमारतींतले आपतकालीन वेळार वापरपी फायर एक्सटिंग्विशर सिलिंडरांत परतून गॅस भरूंकूच ना. जुलय म्हयन्यांत सिलिंडरांतली गॅस सोंपिल्ली 3 म्हयने जाले तरी लेगीत सिलिंडरांतली गॅस परतून भरूंक ना. दुसरें म्हळ्यार इमारतींतल्या कंट्रोल रुमांतली मशिनरी बंद आसा, ताका लागून कामगार फकत बसून आशिल्ले दिश्टी पडटा. दक्षिण गोंयची म्हत्वाची इमारत आशिल्ल्या कारणान दिसाक हजारांनी लोक ह्या इमारतींत भेट दितात. ताका लागून वायट दुर्घटना घडपाची शक्यताय आमच्यान न्हयकारूं येना. मातानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्साची 4 फ्लोरांची पळोवणी केली आनी हांगाचे वेगवेगळे प्रत्येक फ्लोराचेर जे फायर हायड्रंट आयिल्ले आसात ताजी पळोवणी केली जाल्यार ताजी जी रिफील करपाची डेट आशिल्ली ती 2000 जुलय 23 काबार जाल्ली आसा आनी आतां 3 म्हयने जाल्ले आसा अजून पर्यंत ती रिफील केली ना. आतां हेच बिल्डिंगेक जो कंट्रोल रूम आसा, जो कंट्रोल रुमाक आमी पळोवणी केली जाल्यार थंय फायर अलर्ट सिस्टम आसा. ती फायर अलर्ट सिस्टम फाटले कितलेशे म्हयन्या साकून बंद आसा. तिसरी गजाल आसा जी LED स्क्रीन जाची वयल्यान सगळी CCTV ते मातानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सांतल्यो दिसताल्यो, म्हणजे खंयच्या फ्लोरार कितें हें चल्लां, कॅमेरा लायले आसा ते दिसताले. ती LED स्क्रीन फाटले 6 म्हयन्या साकून हांगा काडून व्हेल्ली आसा. ती LED स्क्रीन हांगा कांय ना. सद्याक ते कंट्रोल रुमाक सुशेगाद बसून आसात, बसपाक तांकां, कारण तांकां कामूच कांय ना, कारण ज्यो मशिनरी आसा त्यो चलनात. तिसरी गजाल आसा, आमी कॉन्टेक्ट केलो अधिकाऱ्यांक की हांगा फायर तुजे हें जाल्ले आसात, रिफील करपाक जाय, फाटले 3 म्हयने ते आसात. तांणी सांगलां की आमी एक लॉट फायर डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा. आमी 4 फ्लोरांचेर पयलें जाल्यार 4 फ्लोरांचेर जे फायर हायड्रंट आसात तांची डेट आसा जी 23 काबार जाल्ली आसा. आतां खंयची फायर हायड्रंट तांणी दिल्ले आसात ते फायर डिपार्टमेंट सांगपाक शकता जावं ते अधिकारी सांगपाक शकतात. गडबडीन एक वेळ तांणी जाप दिवपाक शकतात. हांगा दिसाक हजारांनी लोक येतात, सगळे ऑफिसां हांगा आसात एडमिनिस्ट्रेशनाची. आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे सावथ गोवा डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑफिस तेच ह्या ह्या बिल्डिंगेक 4थ्या फ्लोराचेर आसा. आनी ते डिझास्टर मॅनेजमेंट जे सगळे बाकीचे डिझास्टर पळयता जिल्ल्याचे, ताजे अंडर जे हें चलना ते कोणाक कांय खबर ना. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणकार. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. On the golden sand, let us roll once again. Let our hearts cheer them all. Go out to host beach volleyball.